सगळ्यांके नमस्कार करताची तुमगे सगळ्याले आशीर्वाद निमगिता या मंत्र ईशोपनिषदाच्या मंत्र इकरा शूरपूर्वक प्रयत्न करता सावा. हरे कृष्णा. फर्स्ट आम्ही मंत्र 11 श्लोक वाजूया. तुम्ही म्यूट करूनची श्लोक सांगता असताना रिपीट करूया. आता विद्यां च यस् तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते. विद्यां च यस् तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते. आता वर्ड टू वर्ड मीनिंग पळया. विद्यां विद्येक च आणि अविद्यां अविद्येक च आणि यह कोण तत् ते वेद मन कोर्नु गेत्तकी मना कोर्नु गेत्तकी उभयं दोन्नी सह ओटुची अविद्यया अविद्येदकुनु मृत्यु अपास अपास जाऊचे मृत्यु का तीर्थवा दांटूनु विद्येया विद्येचे मूलक अमृतम मरण नक्तिला अश्नुते अनुभव करता. Translation by His Divine Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. First English and Vajita. Only one who can learn the process of nescience and that of transcendental knowledge side by side can transcend the influence of repeated birth and death and enjoy the full blessings of immortality. कोण अविद्ये आणि विद्या ज्ञान कोण अविद्ये आणि दिव्य ज्ञान दोन्ही ಒಟ್ಟೂची मना कोर्नु गेत्तकी तो अपास अपास जाऊच्या जनन मरण मिरवूनु पूर्ण अमृतत्व अनुभव करता. तम्मी नेक्स्ट पुढले दोन्ही श्लोकांत जल्लला साना संक्षिप्त जावनु समरी पळून घेऊया. अंगा मंत्र 11 कसं सांगतास म्हणारी आध्यात्मिक विद्ये आणि भौतिक विद्ये दोन्ही ओटूची अभ्यास कोरका. नेक्स्ट हरी बोल. नेक्स्ट शरीर 9 श्लोकांतू आमका या श्लोकांतू आम्ही कसं पळयता म्हणारी शरीर संस्करण संरक्षण करच्या कशीला ज्ञान. नेक्स्ट कृष्णा प्राप्त करच्या कशीला ज्ञान. 9 श्लोकांतू आमका मुरलीधर चरण प्रभून सांगून दिला की कोण आध्यात्मिक विद्येक लक्ष दिना की त्यांनी अंधकार वत्ताची. 10 श्लोकांतू आमका बलराम किंकर प्रभुजीन सांगून दिला की एक आध्यात्मिक ज्ञान अभ्यास केलेल निमित्त मेलची फल आणि त्या अनादर केलेल निमित्त जाऊच्या परिणाम. आता मी या मंत्र इक्रांतू शिकू वत्ता कसं म्हणारी आध्यात्मिक विद्ये आणि भौतिक विद्ये दोन्ही ओटूची अभ्यास कोरका. या मंत्र विषय श्रील प्रभुपाद जीला प्रवचन ऐकताना प्रभुपाद जी अशी सांगतास की आता मी शिकूया ज्ञान म्हणल्यार कसलं. ज्ञान म्हणल्यारी अंधकारू आणि उभाशी आमका या अंधकारू आणि या उज्वाडू म्हणून कळणारी याची परफेक्ट संपूर्ण ज्ञान. आम्ही जाऊक म्हणूची या अंधकारो आणि जाऊक म्हणूची या उज्वाडू म्हणणारी त्या संपूर्ण ज्ञान नाही.
उदाहरण एक आम्ही बीचा वताची, बीचा पाळा रापताची, पाळांत मुखार मुखार वताची, एक स्टेज अशी जाता की म्याल मात रस्ता मागीर पळयला उद्दाकची. तेन्ना एकल्याक संपूर्ण ज्ञान आसूं का कसं म्हळ्यार ह्या उद्दाक ह्या म्याल म्हणून ह्या जागो ह्या उद्दाक म्हळ्यार एक संपूर्ण ज्ञान आसूं का. उदकान चमकल्यारी इट इज डेंजरस, मृत्यू खंडीत आसा. त्याची जाग्यार राबली म्हण जाल्यारी त्या बिचाच्या सिट्युएशन हांव सांगतास, जाग्यार राबली म्हण जाल्यारी आमी सुरक्षीत आसाची. तशें जावन आमकां कळटा की मिगेल सुरक्षीत जागो खंयचे आनी मिगेल असुरक्षीत जागो खंयचे. आमी देवाला सानंश मम्माई वंशो जीवलोके सानंशमी जाल्यार आमी देव न्हय, सकडाचे नियंत्रक. देव सकडाचे नियंत्रक, आम्ही जस्ट पार्ट अँड पार्सल ऑफ देव ऑफ गॉड. तशें जावन आमकां कळटा की मिगेल सुरक्षीत जागो आनी असुरक्षीत जागो खंयचे म्हणून. सुरक्षीत जागो आमगे सेक्युअर प्लेस कृष्ण आनी आमगेलो असुरक्षीत जागो माया. तशें जावन सो आमकां माया कोण कृष्णा कोण म्हणून कळल्यारी ह्याची संपूर्ण ज्ञान. सो आमकां कृष्णा लोट परिचित जाल्ल्यारी तेन्ना ह्या जनन मरणांत मिरवून पूर्ण अमृतत्व अनुभव करूयेत म्हणलेलें आसा. आता मी या मंत्राच्या तात्पर्य परपटांतू श्रीला प्रभुपादजीन असं सांगला म्हणाले पळोवच्याक प्रयत्न करूया. भौतिक जगताचे निर्माण जायत देखून सकड शाश्वत जीवन आमकां जावका म्हणून प्रयत्न करता आसाचे. एक आमकां शाश्वत जीवन जावका आमकां हांगा देखून वच नाका ह्या भौतिक जिवना देखून. जाल्यार प्रकृतीचे नियम इतले क्रूर आसा की कोणाकय ह्या मरण हाता देखून तपसूचा जायना. कोणाकय मरण नक्का, कोणाकय रोग नक्का, निमगील मंजुला कोणाकय मंतार जावची नक्का. रोग मंतारपण मरण कोणाकय नक्का. भौतिक ज्ञान इतले एडवान्स जाला. सायंटिस्ट त्यांनी पुरा जेनेटिक सायन्स आणि न्यूक्लियर बॉम्ब्स कसं नमुन्याचे पळय डिस्कवर केला. जाल्यार मनुष्याक रोग मंतारपण आणि या मरणाचे समस्या देखून रक्षण करूक आणखी कसले सोदून काणी आणखी तांकां सोदून काडू जायनी हाजी निवारण. तशीच प्रभुपादजी नेक्स्ट परपटांतू पुराण देखून एक उदाहरण दिता सचंगा. कोणाल म्हळ्यार हिरण्यकशिपूला. हिरण्यकशिपू शक्तिशाली भौतिक व्यक्ती. तो कितली नमन्याचे कठीण तपस्सी करत म्हळ्यार सगळे हस्ती पंजर जावन मुळयेचे हुत्त सगळे ताजे भितर बैसून तितली कठीण तपस करता की 14 ग्रहांत आशिल्ल्या जन या ग्रहांत वास अस्तिव्यस्त जाताची. आणि ब्रह्मलोक आशिल्ल्या ब्रह्माक तो तागे लागी हाडेस करयता. तितली नमने शक्तिशाली तो. आणि ब्रह्माला निमगीत की म्हाका अमर इमॉर्टॅलिटी जाय, म्हाका मरची नाका, म्हाका अमर जावच्याक वरदान दी म्हणटा. तेन्ना ब्रह्म सांगता की या प्रकृती नियमानुसार ब्रह्माके जनन मरण रोग ओल्ड एज मंतारपण प्रक्रिया दाखवून भायर नांचतानी. ब्रह्मा भगवद्गीते 8 अध्याय 17 श्लोकान सांगला की सहस्रयुग पर्यंतम अहर ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांताम येयो रात्रविदो जनाः. या श्लोकांतू ब्रह्माला एक दिवसाच्या
एक दिवस ब्रह्माला कितल्या म्हणाला सांगला, तशी मुखार वतना ब्रह्मा लाईफ स्पॅन कितल्या म्हणाले सांगला. त्यांना ब्रह्म म्हणतास की हिरण्यकशिपुका मक्क ताई मरण म्हणाला मक्का या वरदान दिवच्या जायना हिरण्यकशिपू म्हणता. त्याने हिरण्यकशिपू तक्का या वरदान दिवच्याक इंटरेस्ट ताका दोन्ही इंटरेस्ट बायल मनशा आणि दुड्डू त्या अमर जावन या पुरा बघून आनंदार असू या म्हणाल तागेले इंटेन्शन म्हाका मरण नक्का, म्हाका अंगाची शाश्वत जावन असुका म्हणून. तशें जावन तो कसं करता म्हळ्यार असलें म्हण एक वरदान निमगीत म्हळ्यार म्हाका भायरय नक्का भितरय नक्का, म्हाका उदकांतूय न्हय जाग्यारय न्हय, म्हाका वाऱ्यारय न्हय, म्हाका शस्त्रास्त्र दखूनय न्हय, म्हाका मनुष्याला दखून न्हय, म्हाका प्राणीला दखून न्हय, तसं म्हाका मरण येवचें ना तांगेल दखून कोणालाय देखून अशी नमुने इतले या घालता कसं म्हळ्यार कंडिशन्स शरत घालता की म्हाका अंगेला दखून खंयच्या मरण येवचें जा म्हणून. आनी तो लेख कसं म्हळ्यार आनी खंयचेय आमचो बाकी ना पुरा निमगून जाल्ला म्हाका आनी मरण येना हांव अमर म्हणून. तेन्ना ब्रह्मदेव जायत म्हणटा तास तूं म्हणून. जाल्यार लास्ट तुमकां गोत्तस कसं जाल्ली म्हणून देव नरसिंह अवतारार येवन हिरण्यकशिपूक मारता. अर्ध मनुष्य अर्ध सिंहाला अवतारू आणि खंयचेय शस्त्रास्त्र यूज करना तिला तागेल्या नांगताना देव तागेल्या नांगताना हिरण्यकशिपू दिवश मारता. तशीच जाग्यारी न्हय वाऱ्यारी न्हय खंयचेय कंडिशन्स या करना तिला तागेल्या पाययारी तागेल्या जांगेर घालून देव तागेल्या जांगेर घालून हिरण्यकशिपूक मारता. हिरण्यकशिपू मरता अमर जायना. तशें हांगा सांगतना म्हाका अनेक एक काणी हांगा उडगास येतास की एक दिवस श्रीला व्यासदेवाला व्यासदेवाला वचून अशी सांगता की अशी विनंती करता नातवा म्हाका मरण म्हळ्यार भंय जाता, म्हाका मरची नाका, दय करून की हांव मरूनच जा. व्यासदेव सांगता मिगेल मोगा आज्जा कशें साध्य तूं मरना तिलाश्याक, कोण सकत जन्म घेतला की तांणी एक ना एक दिवस मोरकाचीची, कोणेय मरनी म्हणाले हांव येद्दूळ आयकनी आणि जन्म घेतला आणि मोरचे म्हणाले या एक सर्व व्यापक सत्य. तू मिगे लागी असाध्य आशिल्लें निमगीता आस. तेन्ना आज्जू म्हणटा तू देवाला अवतारू तुका कसले करू साध्य आस, दय करून मिगेल विनंती पूर्ण करी आणि एटलिस्ट यमराजाला पुणी वचून निमगीतो म्हाका मरण दिवच्या नज्जा म्हणून. मस्त फोर्स करताना व्यासदेव जायत म्हणटा आणि त्याला अज्जा लोटू यमराजाला वता आणि यमराजाला व्यासदेव अशी म्हणता की हांव अज्जाला विनंती घेऊन तुमगेला आयला, तांका मरण येना तशी करयाची यमराज देवा, मरणाचे नियंत्रक तुम्ही नव्हे, दय करयाची तांकां मरण येना तशी, तांकां भंय जाता मरण म्हळ्यार म्हणून. तेन्ना यमराज म्हणटा येस सत्य की मरण जात तरी जीवराश मिगेला येताची, जाल्यार हांव मरण नियंत्रक न्हय, तांगेले कर्मानुसार जजमेंट दिवची मात्र हांव दितलो, म्हाका मरण राबोवचें जायना. जाल्यार एकच महाकाल पुरुष मरणाचे नियंत्रक तागेला वचून तू विनंती केली म्हण जाल्यार मरण राबू पुरो म्हणटा. जायत म्हणून तांणी वच्चा रेडी जाताना व्यासदेवाला आज्जो यमराजा म्हणटा की तूंय आमगेलो तुयो आणि आम्ही पुरा जन वचून महाकाल पुरुषा लागी विनंती करूया म्हणटा. जायत म्हणून यमधर्मूय तांगेलो वता. थंय पावतरी व्यासदेव महाकाल पुरुषाला सांगता हो महाकाल पुरुष तू मरणा नियंत्रक मस्त भैया निमती मिगेल आज्जाक मरण जावचे नक्क काय.
धय कोरनो तू तागेला मरण रब्बो का म्हणता. तेन महाकाल पुरुष म्हणता वही आ मरण नियंत्रको तांगेला नियोजित स्थाना प्रकार हाव्या आयोजित करतास. मक एक्झॅक्टली गुप्ता जला चित्रगुप्ता लागी तांगेल रेकॉर्ड्स असे पुरो तागेला वचून तुम्ही ते रेकॉर्ड्स पळेल म्हणजे तुमको कळू पुरो what your grandfather is destined for म्हणून. तरी दाखवून सोडची पुढे व्यासदेव म्हणत की महाकाल पुरुषाला व्यासदेवाला जो महाकाल पुरुषाला सांगत की आम्ही कशी चित्रगुप्ताला होता असं तुम्ही या महाकाल पुरुष म्हणून सांगून तशीची व्यासदेवाला जो महाकाल पुरुष आणि यमराज कोरनु चित्रगुप्ताला वत्ताची. चित्रगुप्ताला ऑफिसा पावली कुडल्या व्यासदेव चित्रगुप्त सांगता चित्रगुप्त मी गेला अज्जल मरणाविषयी शोधून काढी म्हणता. चित्रगुप्त फाईल पुरा चेक करता आणि सांगत की ही वॉज नॉट डेस्टिन्ड टू डाई. तर मरण मला नाशिला म्हणताना पुरजन खुश जाता. ओह तांगेल ध्येय असेल त्याचे इंटेन्शन असेल की मरण रब्बो का व्यासदेवाला अज्जाला म्हणून तर मस्त संतोष जाता तांका. तानी सक्कड संतोषारी आजची टायमारी चित्रगुप्त सांगत की 1 मिनिट रब्याची ऍक्च्युली रेकॉर्ड्स सांगतास की व्यासदेवाला अज्जाक या जीवनांतू मरण ना काही ताई मळारी व्यासदेव यमराजू आणि महाकाल पुरुषू ಒಟ್ಟು जाऊन त्यांनी या 3 व्यक्ती त्यांना तागेल मुतारी ಒಟ್ಟು जगता की त्यांना तक खंडित मरता म्हणून ताने चित्रगुप्तन वाक्य संपूर्ण करची पशी पुढेची व्यासदेवाला जो तई पूर्ण मरता. हंतू आम्ही पळयत की कशी व्यासदेवाला आज्याना तगेल मरण मेल्च ऍक्च्युअली तगेल इंटेन्शन असे मरण रब्बो का म्हणून सांगून जलारी तो मरण मेल्ची कतरी कितली पूर्ण कष्ट बघून या 3 जन ಒಟ್ಟು कोरनु तांक ओरनु ಒಟ್ಟुची तगेल मुखारी तगेल मरणाक तोची कारण जगता. अनेक कहाणी अशी अस की एक राय असता. तो रायो तगेल पुत्ताला जातक होरनो ज्योतिषीला निमगिता आणि ज्योतिषीला म्हणत की पुत्ताल जातक कशी अस तू तक केन्ना जो मरण काल मरण जो वसवे ते पळोवन सांग म्हाका म्हणटा. तेन ज्योतिष म्हणटा तगेल जातक चेक करून वही अक्का रन्न डुकरा निमती मरण म्हणटा. तेन्ना रायू लागत की रन्न डुकरा निमती मरण तेन्ना नाव अरण्याक पेटयना अक्का. राय म्हळ्यार क्षत्रिय म्हळ्यार कसं बेट करू वच पुरो आसता जाल्यार हांव बेट करू पुरो पेटयना अक्का म्हणून सांगून घरांतूची तक चंद कोण पोशिता. तशी जातना एक दिवस सुद्दी येत की रायाल पूत मेल्लो म्हणून. पण रायान चंद कोण पळयला पुताक भायर काय वच्चा सोणी रान्न डुकर काय ताण पळयनी तेन्ना पुरा तेन कशी जल्ली कशी म्हळ्यार तो एक दिवस डायनिंग टेबल ती खावच्या बैसून आसता. खावच्या बैसून आसतना वयरी आता तुम्ही पिक्चरा पळयत कसं म्हळ्यार त्या प्राणी कटकून ताजे तोंड पुरा हाण एक अँटीक पीस अशी लांबयता न्हू दोऱ्याक तशीची टेबला वयरी एक रान्नी डुकराच्या तोंड अशी लांबून आशिल्लें. त्या पुत्तान खाता आसतना त्या रान्नी डुकराचे तोंड तागेल माथ्यार पडता आणि तो मरता. तशी आम्ही हांतुया पळयत की अमर जावच्याक कोणाकय साथ दिना. भगवद्गीते 2 अध्याय 27 श्लोकान सांगला की जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहारार्थे न त्वम सोचितुम अर्हसि. कोण जन्म घेतला की तांक मरण खंडित अस आणि कोण मरण जला की तांक अपास येता त्यांनी जन्मांतू. तशी जावन कितले शक्तिशाली जलाल्या मेटीरियलिस्ट म्हणतात हिरण्यकशिपू जो पॉवरफुल मेटीरियलिस्ट हिरण्यकशिपू जो आम्ही पळयलें व्यासदेवाला ज्यान कितले प्रयत्न केला तशीची रायाल पुत्ताक रायान कितले चंद म्हणून पुरा प्लॅन केलाय
जाल्यार कसले करू जायनी, प्रकृती नियमा विरुद्ध आमी कसले वचचे जायना, कोणेय जायना. आम्ही श्रील प्रभुपादजी त्या परपटान सांगता की इतले शक्तिशाली आशिल्ले हिरण्यकशिपूका तसली पुरा करून कसले करू जायनी. आम्ही तगेल मुखार इतली टायनी हिरण्यकशिपूस आमकां कसले करू जत्वा ना. तशें जावन आमकां ईशोपनिषदा आदेश दिता की अस्तित्व आयल्या सकळ अंतू आम्ही जय पावका जाल्यार एक साइड प्रयत्न करची न्ही. पूरा जना अस्तित्व खातीर कष्ट पावता आसची. जाल्यार प्रकृती नियम कितले हार्ड एंड फास्ट आस की कोणाकय मृत्यू कोणाकय ते मिरवून वचचे जायना. आमकां शाश्वत जीवन जावका जाल्यार आमी बॅक टू गॉड हेड कृष्णा लागी तागेल स्वधामाक वचूंक तयार करता. तेन्ना कृष्णा लागी बॅक टू गॉड हेड कृष्णाल स्वधामाक पावचे ज्ञान आमकां वैदिक शास्त्रांतू शिकूं मेळटा. आता मी करची कसं उपनिषद सकड भक्त वट्टू करून तशीची उपनिषद वेदांत सूत्र भगवद्गीता आमगेला ध्यान 40 दिसाचे मस्त तुम्ही अटेंड करून आसका. भगवद्गीता यथारूप तशीची ईशोपनिषद श्रीमद भागवतम हंत दखून या ज्ञान प्राप्ती करका तुम्ही सकड कितले भाग्यवान म्हळ्यार आता तुम्ही याचे ज्ञान प्राप्त करता आसाची भक्ता तांगेला संग घेवन. तसेच जीवनांतू या शास्त्र अध्ययन करून मना करून घेवन आणि जीवनांतू त्या अळवडिसून घेवका तेन कसं जात म्हळ्यार या भौतिक जीवनांतू आमकां आनंद मेळटा आणि या भौतिक शरीर सोडटरी शाश्वत परमानंद जीवन मेळटा म्हणून सांगलेलं आसा. जीवात्मा देवा लोटू आशिल्ल्या तागेल सनातन जीवात्मा कसं कर म्हळ्यार देवा लोटू आशिल्ले सनातन संबंध विसरून चुकून जन्म घेतली ह्याच भौतिक जगत सकड म्हण लेखता. ऑल इन ऑल ह्याच आमकां म्हण लेखता. ऍक्च्युली या भौतिक जगत एक जैलशी. हिजोलिना राधानाथ स्वामी महाराज लेक्चर ऐकताना त्यांनी म्हणता आशिल्ली की या जैलाक कोणी ओडोड पळा दोर आसाचे येतर कैदी तांणी तपसून वचना म्हण सांगलो. जाल्यार या भौतिक जगताक कसले नमने दोर येना जाल्यार आमी देखून भायर वचच्या जनाक इंट्रस्ट कुशना हांगासका या क्षणिक सुख मेळटा जाल्यार ते आमकां बघू का मस्त दुःख आसा. दुःखालयम अशाश्वतम म्हणला भगवद्गीतेन तो 18 अध्याय 15 श्लोकांतू जाल्यार ना आमकां ह्याच हांगा मिजरीज आशिल्ले हॅपीनेस म्हणून लेखताचे मी. या तुगेल ताजे खातीर कसं म्हळ्यार या तुगेल परमनंट घर या टेम्पररी परमनंट घर बॅक टू गॉड हेड स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत म्हणल्यार म्हणून प्रचार करूक या शास्त्र देव आमकां दिता आसाची. आणि केलो पंथ तांणी अवतरीत जावन येताची आणि केलो पंथ तांगेल्या अधिकृत भक्ता तांकां पेटोवन आमकां जीवात्मा तांची उडगास करिता आसताची. पूर्ण जीवात्मा देवाल चेडुवाची. तावळी हांव सांगला ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन 15 अध्याय भगवद्गीते 7 श्लोक. देवाक ची आमगेल कष्ट पळोवन आमगेल पशी तांणी मस्त दुःखी जाताची की आम्ही ओपस या भौतिक कष्टांत पडतास नव्या म्हणून. या आम्ही या काणी मुखार एक सान भगवद्गीतेन कृष्णान सांगितलं की 7 अध्याय 27 श्लोकांतू इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप. या इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह निमित्त आम्ही देवाल करची विसरल्यांची
तांतूळ म्हणू या पुरा सांसारिक कष्ट पावतासची. एक मनुष्याक दोन पूत असता. एकलो भारी चांगलो अन्नान संगी म्हणके ऐकता. अनेकलो वाईट संगतींत पोणो तो तगेले दुड्ಡು पुरा घेवनो अन्नाला प्रॉपर्टी घेवन म्हणत की तुगेल म्हाका रपचिनाका हांव विंगड वता म्हूण सांगून विंगड वता. कितली ताई दुड्ड अशी ताई माजन मागीर नांची संगत पुरा सोड वताची दुड्ड खाली जाता. कितले अवस्थे येत म्हळ्यार एक डुकरा फार्मान तूं कामाक राबता तेन्ना ते कश्ट भोगतना तोले की हांव इतल्या कशी केल्या अन्नाला इतल्या लढाई मारल्या लढाई करून हंग इल्मू इतली कष्ट जाता सर कसं करचें अन्नाला वचवे हांव जेव्हा अन्नाला चमकलारी अन्नान पक्कन सांगलारी लढाई कोर नाही लढाई कोण चमकलाल नवरा तू पळयना म्हणल्यार कसं करचें जलारी लेखता नक्का ओडना अन्नाला वचा पळया म्हण सांगून वापस अन्नाला वता. तेन्ना अन्नाक ताका पळोवन संतोष जाता. तो सांगता की आयल्व पुता होडना जल्लेल आशिल्लें जाल्लें आमगेलो तूं येवन राब लायक कोण जीवन करी म्हणटा. पळयल नवा आ नम्माले मोगू ताका मस्त संतोष जाता. ताका पूरा ಚೆಲ್ಡುವ ಅನ್ನಕನಿ ಅಮ್ಮಕ ಪೂರ ಚೆಲ್ಡುವ छान जावन सुका म्हणून मान असता. देवाल भावने अशी असता. देवाल भक्ती करनाची आम्ही नियमित रुपारी उडगास करनाची आमकां गोतस देवाल दये निमित्त या पुरा आमकां मेळ्ळा या पुरा देवाल निमतीची म्हणून देवस ना तेश पुरा आमकां गोतस जाल्यार आमकां या जलारी आम्ही तागेले नियमित रुपारी जप करनाची उडगास करनाची जलारी देवाक तसल कसले भावन ना. देव सांगत की असो इतले दिवस मिगल उडगास येनाशिल्ल नवा आत्ता पुणी तू आयिल्ल नवा हांग चंदकोन राब म्हणून देवाल मनान तू अशी आसता की म्हूण सांगिल्लें आसा. ह्या जगत्याच्या विपत्ती आमकां उडगास करता आसता की आम्ही हांगाच न्ही कशें जावन बुद्धिवंत आशिल्लो कुडले जागृत जाता आनी आध्यात्मिक ज्ञान अभ्यास करू सुरू करता. आध्यात्मिक ज्ञान शिकूक मानव जन्म एक बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी पशु जन्मांत करू जायना. दुर्लभ जावन मेळ्ळल्या मानव जन्मांत हे बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आध्यात्मिक ज्ञान या करून भक्तीत मुखार वचाक. हे दुर्लभ आशिल्ल्या मानव जन्म आध्यात्मिक संस्कृती कडे आम्ही भर नातिल्या उपयोग करनी म्हण जाल्यार नराधम म्हणटाची. भगवद्गीतेत तुमच्याकडे गोतस तुमकां 7 अध्याय 15 श्लोका नमाम दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः. नराधम आणि 4 टाइप ऑफ मनुष्य मिगेला यानांची तंतु नराधम एक लोवेस्ट ऑफ मॅनकाइंड. तशी विद्या कसले आम्हाला पळयल्या आता अविद्या म्हळ्यार कसले म्हणाले मुखारसून पॅराग्राफ सांगतो शिला प्रभुपादजी एक सांगता आसाची. अविद्या जावन अविद म्हळ्यार इंद्रिय तृप्ती खातीर भौतिक ज्ञान प्रगती म्हळ्यार पुनरपि जननम पुनरपि मरणमाच्या कडेन वाटेर वर्तते आमकां. आत्माक मरण म्हळाल ना जनन म्हळाल ना. भगवद्गीतेंत 2 अध्याय पळयला आम्ही. आत्मा भायर कवरिंग आस पळया शरीर ताक मात्र मरण आणि जनन. जेल आदाली म्हणून जाल्यार जेल एक युनिफॉर्म दिवपाची. तशीची त्या भौतिक जगतांत जीवात्मान या भौतिक जगतान जीवात्मान येताना ताका युनिफॉर्म एक ड्रेस दिताची. ते कसले म्हळ्यार विंगड विंगड टाइप ऑफ ड्रेस युनिफॉर्म्स देह त्या कसं म्हळ्यार विंगड विंगड व्हरायटीज ऑफ शरीर. कशें जावन जनन आणि मरण म्हळ्यार देहाक एक आम्ही ड्रेस काडचे टेकिंग ऑफ द आउटर गार्मेंट म्हळ्यार मरण आणि अनेक आम्ही ड्रेस घालचे आउटर ड्रेस घालचे म्हळ्यार त्या जनन. मायेंत पोणो अशी पुरा असल्यार मायेंत पोणो तांणी त्याच विपत्ती भोगता आसताची आणि प्रकृती नियम देखून पार जावच्याक पळयनाची. ह्याची अविद्या.
तश जावन आध्यात्मिक ज्ञान मानव जन्माक मस्त अगत्य आमगेल इंद्रिय तृप्ती जल्लल तितला मी रिस्ट्रिक्ट कोरका इंद्रिय तृप्ती का रिस्ट्रिक्शन ना म्हणून जल्लारी आम्ही अज्ञान आणि मृत्यूची वाटेर वत्ताची आता इंद्रिय तृप्ती इंद्रिय रिस्ट्रिक्ट कोरका म्हळारी पुरे एकवळ रब्बूच नाही रिस्ट्रिक्ट कोरका म्हळारी पूरा भौतिक कार्य रब्बोनु आता इंद्रिय या पूरा रब्बैला ಮುಂಚೆನೆ एकवळ स्टॉप ಕೊಡ್ಚಿನೆ आमगेल इंद्रिय देवाल सेवेंतु गालका in a higher consciousness we have to raise above the consciousness आम्ही higher consciousness वचनो ते इंद्रिय पुरा देवाल सेवेंतु गालका तशी जावनो आम्ही आध्यात्मिक ज्ञान माड्डोनो देवान संगील म्हणके गुरुन संगील म्हणके आमगेल जीवन पालन करूक प्रयत्न करका तक आमका विद्ये अविद्या कसले आता आमका विद्या म्हणला कसले अविद्या म्हणाल कसले म्हणून एक सान एक कळले एक ಸ್ವಲ್ಪ विषय त्यांना अंग या मंत्रान सांगतास की दोन्ही ओटून आम्ही अभ्यास करका म्हणून एक बॅलन्स्ड प्रोग्राम असू का मेडिकल आणि स्पिरिच्युअल नॉलेज आका त्या कसले म्हणाले एक सान अंग उदाहरणे मुखांतर अर्थ कोण घेवचे प्रयत्न करूया अंग तुमका एक पिक्चर दिसता असवा मस्त उदकांत आशिल्ले भर एक समुद्र व्हडले भयानक समुद्र हाका म्हणटाची इनसरमाउंटेबल ओशन ताजे मदीं एक दोणी आसा हे पिक्चर दिसता आसना तुमकां भौतिक जगत तयार असल्यारी आम्ही शरीराच्या मेंटेनन्स संबंध आशिल्ले कार्य रब्बूच्या जायना कसले म्हळ्यारी आमकां या शरीर म्हणलेले एक गाडीशी या गाडी थ्रू आम्ही आमगेल प्रयाण संपूर्ण करका या पिक्चरान तुम्ही पळोवन मना करून घेवत की या भौतिक जगत अंगा या समुद्र या इनसरमाउंटेबल ओशन भौतिक जगताक होलसिला आणि आमगेला एक बोट आसा दोणी आसा ताजे वयर आमी बसल्यांची आमका दोन वस्तू अंग दखून पार करका जाल्यार दोन वस्तू गोतसका एक कसं म्हळ्यारी बोट चलासुचाक गोतसका जो पोंच्या गोतसका अनेक कसं म्हळ्यारी आमका डेस्टिनेशन गोतसका खंय वचका म्हळ्यार पोवन जेव्हा बोट चलासून खंय वचका आमका म्हळ्यार डेस्टिनेशन गोतसका या उदाहरणांत आमी शिकता की आता पळय आमी आमका बोट चलासुचाक गोतस जेव्हा समुद्रांत स्विम करूंक आमकां गोतस जाल्यार आमी ह्या बोटार बैसून बोट चलासिल्यारी जेव्हा आमी ह्या समुद्रांत स्विम करूं स्विम करता जाल्यार कितलो वेळ आमी वांचूं येता खंय वचचें खंय वचचें जायना त्याच समुद्रांत आमी गुंता आसता आमी ते बोट घेवन तांतूळ चलायता आसताची आमी तांतूळची स्विम करता आसताची जाल्यार एक नाविक असल्यारी नाविक आणि त्या बोट चलासुचाक आम गोतसल्यारी आमकां गोतस्त की आता मी नॅविगेटर जाल्यार आमकां कळत की पोल स्टार असा ताजे आदारारी आमी डायरेक्शन पळोवन वचेत म्हणून या पोल स्टार कसले या पोल स्टार याची वैदिक शास्त्र आणि अधिकृत परंपरा दखून आयिल्ले गुरु तांणी आमकां डायरेक्शन दाखयता आसा की या तुमगे डेस्टिनेशन हांगा वचूका म्हूण सांगता आसाची हांगाच आमगेले मंत्रा इकराक आमी या कनेक्ट केल्यारी हांगा पळय तुमी भौतिक ज्ञान मॅटेरियल नॉलेज म्हळ्यार स्विम करूं गोतशें आनी आमकां बोट चलासुच्या गोतशें तशीच आमकां आध्यात्मिक ज्ञान घेवन पळयल्यारी एक साइड आध्यात्मिक ज्ञान मात्र घेवन पळयल्यारी आमकां डायरेक्शन गोतस खंय वचका म्हणून आमकां डेस्टिनेशन गोतस खंय वचका म्हणून आमगे डेस्टिनेशन कृष्ण
बॅक टू गॉड हेड ते वच कमळल गोतस आमकां जलारी आमकां बोट चलासूच्या गोतना आमकां तांतू पोवच्या गोतना तशें म्हण जाल्यार कसं जगता आमी त्याच बोटार आसताची थंय एक जाग्यार बैसून आसताची जो थंय त्या भवसागरांत सूत काडता आसताची तशें जाणू ह्या श्लोक सांगतास की आमकां दोन्ही अगत्य आसा आध्यात्मिक ज्ञानय अगत्य आसा आनी भौतिक ज्ञानय अगत्य आसा ह्या दोन्ही आमी ओटूची अभ्यास करून आमगेल्या डेस्टिनेशनाक पावका म्हळ्यार सांगता आसा भौतिक जगतांतू बोट चलासूच्या कळणू आनी कशें आमी आमगेले प्रयत्न घालून जेव्हा आमगेले प्रयत्न घालून त्या समुद्रा दाखून कशें आमी पोवन वचच्या शिकता की आनी आध्यात्मिक ज्ञानाच्या डेस्टिनेशन आमकां केन्ना गोतस की ह्या दोन्ही वट करून तशीच आमी आमगेल्या डेस्टिनेशनाक पावयता तशी दोन ज्ञानय अगत्य आसा म्हण आमी मना करून घेवका फुडल्या क्लासांतू आनी आतां आमला भक्ती माताजीने आणि पुढल्या क्लासांत बलराम किंकर प्रभूजीने आमकां सांगला की 20 प्रिन्सिपल्स पुढले मंत्रांत आमकां सांगून दिला ह्या पूर्ण आमकां ज्ञानाच्या भक्ती कला शिकयता आसा ह्या विद्येची संस्कृती भागवतमाच्या एक श्लोकांतू सांगला त्या श्लोक पळोवचे पयस फुडें आमी त्या श्लोकांत तशें ट्रान्सलेशनांतू 1 पॉइंटेड अटेन्शन म्हळ्यार आसा ताजे एक ಸ್ವಲ್ಪ कसले म्हळ्यार एक अर्थ करून घेवचे एक प्रयत्न करूया आता द्रोणाचार्य तुमकां गोत आसा महाभारताचे पांडव कौरव गोत आसा द्रोणाचार्यान एक तांगेले शिष्य पांडव आनी कौरवांक पुरो आपयले आनी सांगले की एक कडेन राबोन एक रूख आसता एक पक्षी आसता एकल्याक आपूण सांगता की युधिष्ठिरा तुका कसं दिसतास थंय म्हणटा तेन्ना युधिष्ठिर म्हणटा की म्हाका गेल्लो दिसतास म्हाका पाल्लो दिसतास म्हणटा जायत म्हणटा आनेकल्या आपयता भीमा आपयता भीम म्हणटा की म्हाका रुखार आशिल्ली फलवस्त पुरो दिसतास म्हणटा तशी एकल्यांक आपयतात आनी एक सांगताची म्हाका रूख दिसतास म्हाका ह्या दिसता म्हाका आकाश दिसतास म्हाका कसले दिसताना म्हूण लास्टाक अर्जुन आपयतना अर्जुन म्हणटा म्हाका पक्षीचे दोळ मात्र दिसता द्रोणाचार्य तेन्ना निमगीत तागे लागी तुका रूख दिसता नाव्या तेन्ना अर्जुन म्हणटा ना तेन्ना निमगीता द्रोणाचार्य तुका गेल्लो दिसतव्या अर्जुन म्हणटा ना तुका पक्षी दिसतव्या अर्जुन म्हणटा ना मागीर तुका कसो दिसता म्हाका पक्षी दोळ मात्र दिसता सर हाका म्हणजे एकेन मनसा एक 1 पॉइंटेड अटेन्शन एक ध्येय एक मनान तशीच श्रील प्रभुपादजी या परपट कन्क्लूड करता आसा की श्रीमद भागवतमाच्या एका स्कंद 2 अध्याय 14 श्लोक दिवन तस्मादेकेन मनसां भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देह पूज्यश्च नित्यदा. Therefore, with one pointed attention, one should constantly hear about, glorify, remember and worship the personality of Godhead, who is the protector of devotees. जावनो एक मनान एक ध्येयान कॉन्स्टंटली आम्ही देवाला आयकुका, देवाल कथा आयकुका, देवाल जप कोरका, तगेल कीर्तन कोरका आणि स्मरणम कोरका, तक उडगास कोरका आणि तगेल उपासना तक्का वर्शिप कोरका, देव भक्ताले रक्षको म्हणून ह्या श्लोकांतू सांगून श्रील प्रभुपादजी हांगा कन्क्लूड करता म्हणटा सची आजी कंटिन्युएशन नेक्स्ट श्लोका मंत्रा 12 जपता म्हणून नेक्स्ट अंतू तुमका
रसवती माधवी माताजी कंटिन्यू करता. आता हांगा या कंटिन्यू करचे फुडें आयचे सान रियलायझेशना वटू रियलायझेशन सांगून या प्रवचनाक हांव हांगा विराम दिता. आता एक जीवात्मक भौतिक विद्ये विषय पळयल्यार धांची क्लास एक मेजर माइलस्टोन जो बेंचमार्क म्हणटाची. आता निगेल दुवे धांची क्लास आता एग्जाम आशिल्ली तिका जाल्यार ह्या एग्जाम कॅन्सल जाल्या. तर म्हाका दिसलें की एक सान व्हायरस तांगेल भौतिक एग्जाम कॅन्सल करची तशी केला. तेन्ना एक सान व्हायरस इतके शक्तिशाली आसूं का म्हण जाल्यार पूरा जे नियंत्रक पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कितले शक्तिशाली आणि महान आसूं का. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृध कश्यस्विज्ञानम्. प्रत्येकानी तांका कसं वाटतो देवान कृपे कोण दिला की कृप कोण दिला की त्या आपणाल म्हणून अर्थ कोण घेवका आणि विंगड जनाला वांट्याक आशी करूनच जा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.